दीस सोमार जानेवारीची 5 तारीख 2024. पहिल्या वाचप सुआमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 3 वोळ 22 तावन अध्याय 4 वोळ 6 पर्यंत. मोगाच्यानो ताचे उपदेश पाळण ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. होसू तसो उपदेश. ताचे उपदेश पाळटले सक्कड ताचे तीं जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिलां त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हणून आमी जाणाव. मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परिक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येताल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हूण सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोध येतावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकला. तो ह्या संवसारी येदळूस आयलो आसा. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हेल्ली. कारण तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण आमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्ही तो आमकां कान दिना. हाचे वरवीं सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्या मदें आसलेलो तफावत आमी पारखितांव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 2 7 BC तावन 8 10 तावन 12a. श्लोक. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगडटां. ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पूत. आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. श्लोक. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आनी आतां राजानो शाणे जाया. तुमी संवसाराच्या राज्य कारभाऱ्यानो 17 चला. सर्वेस्पराचें बेंबिरान धरा. थरथरून ताच्या पांयां पडा. भयभक्तीन ताची सेवा करा. श्लोक. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गायत आनी लोकां मदली सर तराची पिडाशिडा गूण करीत आसलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वोळ 12 तावन 17 पर्यंत आनी वोळ 23 तावन 25 पर्यंत. जुआंक धन बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्ले उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नाझारेतांत रावलो ना. बगार जाबुलून आनी नफ्तलीच्या गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनाव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवादान म्हणलें तें. जाबुलून असो आनी नाफ्तलीचो गांव, दर्याक वेचे वाटेर सामकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनभावार्थ्यांचें गलिलिया. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत
जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. उपरांत जेजू तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडाशिडा गूण करीत अख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो. ताची कीर्त सगळ्या समारियान गाजली आनी थरावळ पिडेंक कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक, देंवसार लागलेल्यांक, मेरलूक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांन ताचे सरशीं हाडलीं आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलिया, देकापोली शहरां, जेरुझलेम, जुदेया आनी यॉर्दान न्हंय पलतडी हेणे सो लोक हारी ताच्या फाटल्यान वतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पात खातावन कितें बरें येत. पातक केवल आमकां नासाच्या वाटेक वन पायता. आमच्या अंतस्करणाची कांतवणी आमकां सुशेग दिना. आयचे सुवातेंत जेजू प्रसंग करीत वता आनी म्हणटा, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. जेजूक आपल्या पाटलाव धरोसो हुस्को आसलो. तेच खातीर तो सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करीत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा गूण करीत गेलो. विविध पिडेशिड्यांनी कश्टतल्यांक लोकांन ताचे सरशीं हाडिल्ल्या वेळार ताणें तांकां गूण केले मात न्ही, तांची पातकांय बक्षिल्लीं. पातक आमकां देवातावन तशेंच एकामेकातावन पयस करता. पातकाची शिक्षा मरण. पूण केदाळा आमी पातक रडोवन आमची जिणी बदलता, ते दळा आमी सल्वसांव जोडटा. भावार्थ भरोशाच्या पावल्यांनी चलोवन जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी आमची जिणी मांडून हाडिचे म्हणून जेजू आमकां उलो दिता.